बगो खातीर घुसपागोंदळ जाला ही गजाल सामकी म्हाका दिसता सगळ्यांक आतां खबर आसा. पण मोगो सावळबाब तुमी आज मोगो कडेन कशें पळयतात? पयले रावंडा भितर सुदीनबाब स्वॅरिंगीन करतले म्हणून भरपूर चर्चा जाल्ली. आतां एक गजाल तर स्पश्ट जाल्या की तांणी तांकां पयल्या रावंडाक घेतले ना. वॉट डज दीस इंडिकेट फॉर मोगो आनी सुदीनबाब? नाही, सुदीन ढवळीकराक BJPचो विरोध आहा पळय ताका कारणां अनेक आसात. एक म्हणजे निवडणुकी पूर्वी तांणी जे चीफ मिनिस्टराचे आरोप केल्ले ताचे अंडर आपण काम करतो ना म्हणून सांगलेलें. ताजे ऐवजी विश्वजीत राणे किंवा इवन निलेश काब्राल तो सुद्दां बऱ्यापैकी CM जातलो अशें म्हणून हे ताणें आरोप केल्ले पळय ताजी तिडक खंय तरी मुख्यमंत्री म्हणून आसतलीच आनी आसूंकच जाय. आतां दाखोवन दिवप की ना ही गोश्ट वेगळी. तुझ्या खातीर म्हाका दिसता तांणी एक ताका हें केलां. आनी त्या नंतर रवी नायकान पयलीं स्टेटमेंट एक केलो सुरवातीकच की सुदीन ढवळीकर घेवपाक आमचो विरोध आहा म्हणून. तशें पळोवंक गेल्यार रवी नायक हे BJPन सामके नवे आमदार BJPचे, पण तांणी एक भुमिका घेतली आनी मागीर बाकी आनी 4-5 आमदारांनी तशेंच मत व्यक्त केलें. मागीर अध्यक्ष आहा BJPचो ताणें तानावडेन सांगलें की इवन तेंची कोर कमिटी किंवा बाकीचे जे आमदार आहा BJPचे तांचोय ताका विरोध आहा म्हणून. म्हणटकनी इतले सगळे विरोध आसतना हायकमांडाची इच्छा अशी आहा की लोकसभा निवडणूक विचारांत घेवन कारण कितें जालें की फोंड्यांतली काही मतां जीं आहात मडकय मतदारसंघ, प्रियोळ मतदारसंघ, प्रियोळ न्ही प्रियोळ म्हाका दिसता नॉर्थ गोवा आहा, फोंडा मतदारसंघ हांगा जी MGची मतां आहात ती जर BJPक मेळना तर BJPचो उमेदवार निवडून येवपाक कठीण वता. तो अनुभव तेच्या फाटल्या निवडणुकीत येतला फाटल्या निवडणुकीक. त्यामुळे हायकमांडाक दिसता BJPच्या की ढवळीकर तो आमचोच आहा, आमच्याच विचारांचो आहा तो. कारण मगोचे सगळे जे विचार आहा, आचार आहा किंवा जे धोरणां आहात ती सगळी BJPची सामकी मिळती जुळती आहा. सामकी जवळ म्हणजे 99% ते मेळटा. पण आज जेन्ना सुदीनबाबाक ह्या मंत्रिमंडळाक पयल्या रावंडाक घेतलो ना हाजो मेसेज कितें सर? नाही, हाजो मेसेज असो आहा की ढवळीकराक तेंच्यांनी आमी तुका जागा दाखोवन दिल्या, तूं चड बोवाळ करनाका, चड कांय व्हडली अपेक्षा दवरनाका हें ताका तें दाखोवन दिल्लें आसा. आणि आता शपथविधी जालो आता ती प्रत्येकाची हे जी आसा दोरी ती मुख्यमंत्र्याच्या हातीन येयला. आता त्याचा प्रोरोगेटिव्ह आसतलो मातसो की आता कोणाक घेवप काय ना ते. सो जे तरेन विरोध आसा रवी नायक, गोविंद गावडे, सुभाष शिरोडकर, माविन गुदिनो ह्या लोकांनी जसो विरोध केला ताका घेवपा खातीर, बाबूस मोन्सेरात आसात, तर ह्या लोकांचो विरोध डावलून ताका घेवप काय ना हे फुडले कांय दिसांनी हे जातले. आनी म्हाका दिसता की तेतून सुदीन ढवळीकराची संदी हुकूंक शकता, म्हणजे ताका भायरूय ते दवरूं शकता. पूण पार्टी वरिश्ठांनी ताका मतमोजणी जावच्या पयलींच आश्वासन दिल्लें की तुमकां आमी सरकारान घेतले अशें म्हणून. सो ते जर तशें कितें ठरलेलें आसत, अलिखीत करार जर जाल्लो आहा तेंचो, जाल्यार ढवळीकराक चान्स पडोवं येता. शक्य तितलो ताका पयस दवरपाक ते प्रयत्न जातलो अशें म्हाका दिसता.